आणि ती तुजी मागणी सगळ्या तुझ्या बाकीच्या वांगड्यांनी उखलून धरची आणि हांगासून एक सुरवात जावची अशें मागता। तुवें बरे विचार मांडले, पूण जो तुवें देवळाचो मुद्दो उपस्थित केला ताजेर आमी हांगा कांयच भाश्य करूंक शकना, जावं ताजेर आमी भासाभास करूंक शकना, कारण तो कायद्यान न्यायालयान आसा आनी थंय आशिल्ल्या कारणान आमी ताजेर चर्चा करप बरोबर जावचें ना। तुमचो मुद्दो आमी आयकून घेतलो। हांव हनुमंत नायक, मरीन इंजिनियर, तसोच हांव उद्योजक आनी समाजसेवक। आनी फोंडा तालुक्यान जी नामनेची अशी ज्यो संस्था आसा, सामाजीक संस्था, तेजें प्रतिनिधित्व एक मेंबर किंवा अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव करतां। ज्या वेळार हांव मडकय मतदारसंघाचे हेजे विशयी जेन्ना उलोवपाक सोदतां, जशें आमचे हांगा जे सूत्रसंचालक आशिल्ले तांणी सांगलें की हो मतदारसंघ हो मोगो पक्षाचो बालेकिल्लो म्हणून। भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले, तांचें एक उद्दिश्ट आशिल्लें आनी त्या पक्षाचेंय उद्दिश्ट आशिल्लें की गोंयची जी गरीब जनता आसा, गोंयचे जे लोक आसा जे पोर्तुगीज राजवटी खातीर चिरडून गेल्ले, त्यांच्या जुलूमशाही अंडर जे त्रासान आशिल्ले, अशे लोक स्वाभिमानान ते जगचे, तांणी स्वाभिमानान फुडें सरचे। पण आजचे जे त्या मोगो पक्षाचे नेतृत्व करपी हांगसरले जे लोकप्रतिनिधी आसा ते सद्या पोर्तुगीजां सारके हांगा वागता। हांव सांगूंक सोदतां कित्याक, जर हांगा आमी, म्हाका खबर आसा की एका हायस्कुलाच्या बक्षीस वितरण समारंभाक एका हायस्कुलाक एक गोंयचो एक नामनेचो समाजसेवक आनी उद्योजक मायन ओनर हेणें आमकां एका स्कुलाक शूज दिल्ले आनी ते शूज वांटपाक खातीर तो मनीस जेन्ना आमच्या तळावले गांवांत येवपाचो आशिल्लो तेन्ना आमच्या लोकप्रतिनिधीन ताका धमकी दिली की तूं म्हाज्या मतदारसंघान जर येयलो जाल्यार बरें जावपा ना। म्हणजे हांगा आमी लोकशायेन आसा काय हांगा दहशत चलता की हांगा परत पाकल्याचेंच राज्य येयल्लें आसा। कित्याक हांव सांगूंक सोदतां की ह्या मतदारसंघान खंयचोय मंत्री हांगा येवपाक शकना, खंयचोय सामाजीक क्षेत्रांतलो कोणी काम करपी मनीस ह्या मतदारसंघान येवपाक शकना। ते राजकीय हेतून म्हणून न्ही, खंयची एक जी खाजगी संस्था आसा ती जर खंयच्या एका दुसऱ्या मंत्र्याक जर हांगा आपोवंक सोदता जाल्यार त्या मंत्र्याक रोखडोच फोन वता, तूं म्हाज्या मतदारसंघान येवपाचें ना। ही कितें वडिलोपाजीत इस्टेट काय कितें कोणाची? तितलेंच न्ही, हांव कित्याक लागून सांगता, ज्या मोगो पक्षाचे तुमी उलयले, ज्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे उलयले, ह्या म्हाजे कुटुंबाचे त्यांच्याशी सामके जवळचे अशे स्नेह संबंध आशिल्ले। ह्या मोगो पक्षाचो हांव गोंय राज्याचो पयलींचो युवा अध्यक्ष, तसोच गोंय राज्याचो माजी सचिवूय म्हणून हांवें काम केल्लें आसा। कूळ मुणकार कायदो, ज्या 17 वर्सां मोगो पक्षान राज्य केलें, पण कूळ मुणकार कायदो आयले नंतर मोगो पक्षाचे सरकार मागीर उडयले गेले। तो कूळ मुणकार कायदो जेन्ना दुरुस्ती आयली, मित्रांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आनी मडकय मतदारसंघाच्या तमाम जनतेक सांगूंक सोदतां की खंयच्याय कायद्यान जेन्ना दुरुस्ती येता तेन्ना प्रत्येक लोकप्रतिनिधी जो आसा, जो आमदार आसा, तांकां 2 ते 3 म्हयने पयलीं त्या दुरुस्ती विशयी माहिती येता आनी तांणी आपल्या ह्या दुरुस्ती विशयी आपले विचार मांडचे आसता। खूब खेदाची गोश्ट आसा की बहुजन समाजाचे नेतृत्व करपी गोंयांचे कितले लोकप्रतिनिधी ह्या विधानसभेन आशिल्ले, एकूय मनशाक कापास्ताद जाली ना की जे 40 आमदार आसा तेणी कोणेच त्या कूळ मुणकार कायद्याच्या दुरुस्तीक विरोध करूं ना। तेतूंतले तितून हांव सांगूंक सोदतां चड करून, कित्याक मडकय मतदारसंघान कूळ मुणकार कायदो हेजी आवश्यक, सामकी आवश्यकता आसा। आनी कूळ मुणकार कायदो जो आसा त्या कूळ मुणकार कायद्या खातीर ह्या मोगो पक्षाचे 3 लोकप्रतिनिधी, 2 मंत्री आनी 1 आमदार आशिल्लो, त्यांनी खरें म्हणल्यार वॉकआउट करपाक जाय आशिल्लें, कित्याक हेंच तेंचें मेन जे धोरण आशिल्लें। त्यांनी वॉकआउट करिनासतना त्यांनी ताका मान्यता दिली। हेतूनच कळटा की आज जे मोगो पक्ष आसा, मोगो पक्षाचे जे लिडर आसा ते बहुजन समाजाचे ना, हो पक्ष आसा तो मोगो पक्ष उरोना, तो खंयचो तरी ट्रस्ट जाला, वैयक्तीक प्रॉपर्टी जाल्ली आसा। हांव कित्याक लागून सांगता की हो मतदारसंघ जो आसा, ज्या मतदारसंघान 17 वर्सां प्रतिनिधित्व करता आमचो आमदार, आनी ज्या प्रमाणे आमचे सूत्रसंचालकान म्हणलां की तुमकां 24 तास उदक येता काय म्हणून, हांव हनुमंत नायक जेन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले
आनी जेन्ना आमच्या प्रतिनिधी जो सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आसा तेणें जेन्ना सांगलें की आपूण गोंयच्या लोकांक 24 तास उदक दितलो म्हणून, दुसरे दिसा म्हजो स्टेटमेंट आयलो, जो मनीस आपल्या मतदारसंघान 8 तास उदक दिवंक शकना तो गोंयचे जनतेक 24 तास उदक कशें दितलो? जाल्यार त्या प्रेस रिपोर्टराक ह्याच आमच्या मंत्र्यान फोन केलो, तुका कितले टँकर जाय रे, तूं कोणाचे हेजेर पत्रक काडटा रे म्हणून. त्या पत्रकाराक धमकी दिली गेली. हांव कित्याक लागून सांगता की आज आमी म्हणलें की पाकल्यांचें राज्य गेलें, तर मडकय पाकले सध्या राज्य करता. कोणाकूच इवन तुका सांगता की आज स्वताचो भाव स्वताच्या भावा कडेन कोत्र जावचो, किंबहुना जो मनीस एक स्वताचो घरचो आसा तेणें दुसरे मनशा कडेन वचप ना. म्हणजे फाल्यां तो मनीस जर मेलो जाल्यार तेजे 12 दिसाचें सुतक त्या दुसरे मनशान हें करचें पडटा. अशे मनशाक आमचो लोकप्रतिनिधी सांगता की ताजे कडेन तुवें उलोवं जायना, तूं ताच्या घरा वचूं जायना. ही ह्या आजच्या ह्या समाजाची अधोगती आसा. आनी विकास जर म्हणत हांव सांगता की कित्येक वर्स जाली सगळ्या म्हणजे जे उमेदवार आसा 7 ते 8 निवडणुकी ह्या मडकय मतदारसंघान म्हजो सहभाग आसा. आनी हांव सांगूंक सोदतां की विकास जर म्हणटा, एक हो गाण्णो पूल आसा साकव, हांव पूल म्हणना, पूल हो नदीचेर बांदलो वता कितें, आनी साकव म्हणटा पळय धाकटो जो कलवर्ट आसा, इंग्लिशीन ताका कलवर्ट म्हणटा टॅक्निकल वर्डान. आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधीक पूल म्हणटा तें खबर ना आनी साकवय म्हणटा तो खबर ना. ही सगळ्यान व्हडली अधोगती. हो एक जर हें सोडलो, आमचो उमेदवार आमचो प्रतिनिधी फोंडेचे वचोन जे रवी नायकान जे ID हॉस्पिटल हें केल्लें तेजें उद्घाटन करता, पण आमचें जें हॉस्पिटल आसा मडकयचें, हालींच हांवें फेसबुकाचेर घातलेलें, त्या मडकयच्या हॉस्पिटलाची अधोगती पळयात. ते थंय डॉक्टर ना, थंयची हालत पळया. हो मनीस गोंयच्या विकासाची भाशा करता, गोंयच्या भावी हेजे विचार करता. हेजेर हांव सांगूंक सोदतां. म्हणून हांव मडकयच्या लोकां कडेन मागतां, तुमकां हांव कित्याक सांगता की आज जी दहशत चल्ल्या, जर ही दहशत आमकां बंद करपा जाय. जो नवो पाकलो, आधुनीक पाकलो जो तयार जाला, त्या पाकल्याक जर तेजी जागा दाखोवपाक जाय जाल्यार मडकयच्या तमाम जनतेन हांव एकूच सांगता की भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न जें स्वाभिमान आशिल्लो, तो स्वाभिमान जागा करात. कित्याक हांव सांगता, एक उदाहरण दिता. एक जर सादो मनीस स्वाभिमान जागो करपाचें काम हनुमंत तुवें केलां नेटान. सगळ्यांनी तशेंच जागे जावचे अशी अपेक्षा दवरया. नमस्कार, हांव संगम बांदोडकर, एक सादो ल्हानसो बिझनेसमॅन. हांव चडशे समाजीक क्षेत्राचे जे संस्थो आसा फोंड्यान, खुबश्यो संस्थो आसा, ते संस्थे कडेन म्हजो लागींचो संबंद आसा. आमी समस्या म्हणल्या नंतर अश्यो कितल्योश्योच समस्या आमच्या मुखार येता, पूण त्या समस्याक निरसन करपा खातीर आमी कितें करपा जाय हें आमी कांयच सांगिना. कारण आज समाजकार्य म्हणून हांव एक सादें एक उदाहरण दिता तुमकां. आमी फोंड्या आमी फोंडेकार म्हणून एक ग्रूप स्थापन केला. तेतून आमी ज्यो समस्या आसा त्यो समस्येचें निरसन कशें करचें हें आमी सोदून काडटात, आनी त्या संस्थो किंवा त्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन वचून तेंचे सपोर्ट घेवन त्यो निरसन करपाचो आमी प्रयत्न करतात. अशें आमी नुकतीच स्थापन जाल्या. ताका लागून हांव उलयतना एक ल्हानसो म्हणल्यार एक गार्बेजाचेर उलयता की आत्ताच मदीं नामदेव सरान जे उल्लेख केलो की आमचो हो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी हो जो गांव आसा तो शेती प्रधान गांव आसा. पयलीं शेती म्हणूनच सगळे शेतकरी आशिल्ले आनी प्रत्येका कडेन शेत इल्लें शेत रोयताले. पूण आज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की कांय खूब कारणां आसूं ताका उदक सारकें मेळना, किंवा लोकांक भुरगे आतां आज चड करून शिकून गांवां भायर वतात म्हणून शेती आज जायना. पूण म्हाका दिसता की तेणें म्हणल्या त्या प्रमाणे शेती जे थोडे लोक जे आसा तांकां शेती करपाची आसा, पूण शेती खातीर जे पळय सुविधा आसा त्यो सुविधो आमकां अश्यो ग्रामपंचायतींतल्यान म्हणुया किंवा आमच्या लोकप्रतिनिधी कडल्यान मेळूंक जाय, त्यो सारक्यो मेळना काय कितें तें म्हाका खबर ना. जर त्यो सुविधो जर आसा त्यो सगळ्यांक जागृती जर जावची जाल्यार ती पंचायती लेवलाच्यान तें काम जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. फॉर एग्जाम्पल आमचे नाले जे आसा ते नाल्याचें रुपांतर आतां शेखरान म्हणल्या प्रमाणे की गार्बेज उडोवपा खातीर तो व्हाळ कसो जाल्लो आसा. तर तो खरो व्हाळ म्हणल्यार व्हाळांतल्यान जें उदक येता तें शेतांक मेळून शेतांक पिकोवपाचो खरो ती एक हें आसता नालो कसो. पूण तेतून गार्बेज आमी कितें करता की आतां आमी म्हणटा की गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणटा तो गार्बेज जे आसा ते प्रत्येकान जर त्या प्रमाणे आपूण सारकें सांठोवन दवरलें आनी ते पंचायत आमची बांदोडा पंचायत फाटीं एकदां प्रश्न आयिल्लो
की गार्बेज तुम्ही भायर उडोवं नाका, तुम्ही सांठोवन दवरा. पूण सांठोवन दवरले नंतर कितें करचें हें आमकां आजून पर्यंत पंचायतीन केन्नाच सांगलें ना. कित्याक आमी 3 म्हयने 4 म्हयने 6 म्हयने जाले नंतर ते इतले गार्बेज जाता की ते व्हरपाक गाडी धाडटा म्हणल्यार ती गाडी आजून पर्यंत धाडना. थंय तर आतां जो लोकप्रतिनिधी जो येतलो त्या लोकप्रतिनिधीन तेजेर लक्ष घालून, कारण गार्बेज हो फुडें फुडें मोठो भस्मासूर जावपाचो आसा. कारण गार्बेजा खातीर गार्बेज म्हणजे आमी म्हणटा आसतना गार्बेज जरी म्हणलें तेतून मेन जे प्लास्टीक जे आसा, कारण आमी बाजारांत गेले नंतर 1000 पिशव्यो घेवन घरा येतात आनी त्यो पिशव्यो काम जाले नंतर पिशव्यो काडून भायर उडयतात. त्यो व्हाळांतल्यान व्हांवून शेतान वतात. शेतान गेले नंतर इवन ते गार्बेजांतल्यान गायो खातात आनी गायो मरतात. अशें कितलेशेच जाता. आनी हे प्लास्टीक जेन्ना आमी एकठें करून जेन्ना थोडी पंचायत लेवल हांवें पळयलां खूब फावटी की वावर तो व्हरून खंय तरी डिस्पोज करच्या पेक्षा ताका उजो घालतात. उजो घातल्या नंतर तेच्या पासून जे फ्युम्स येता ते फ्युम्स दीस कॉजीस कॅन्सर हे प्रूव जाल्लें आसा. पूण ही जागृती लोकां मदीं जावपा जाय आनी ते त्या खातीर बऱ्योच संस्थो काम करतात. त्या संस्थांक मदीं संस्थेचो आदार घेवन ही सगळ्यो समस्या सोडोवपा जाय. तशें पळोवपाक वचत जाल्यार मडकय मतदारसंघात समस्या म्हणल्या नंतर आमी समस्या खूब सांगतात, पूण कितें बरें जालां तें सांगपा म्हणल्यार कोण तयार आसना. पूण हांव एज ए मतदार म्हणून हांव 2-3 गोश्टी, हांव खंयचो एमजी पार्टीचो लागींचो संबंद किंवा तशें ना. आतां ढवळीकर आमचो शेजारी आशिल्ल्या कारणान आमी तेंचे कडेन वताय किंवा कितें काम आसल्यार आमी करून घेतात. आतांच कोणें तरी म्हणलें वैयक्तीक कामां जाता. वैयक्तीक कामां काही प्रमाणात ते खरें आसा, वैयक्तीक कामांय जाता, पूण तशें न जाता जे सामाजीक कार्य जर चड जायत. पूण त्याच बरोबर हांव म्हणटा की आमचे बांदोड्याचे रस्ते पळयात किंवा उदक पळयात. उदक आतां 24 तास म्हणल्यार ते प्रॅक्टिकली खंयच्याच सरकाराक न्ही, मोदी सरकार सुद्दां जर चालू केलें एकूच मतदारसंघात 24 तास उदक दितलो म्हणल्यार ते शक्य ना. आज परिस्थिती आमची अशी आसा, पावस आमकां ज्या जाग्यार 100 इंच जाय त्या जाग्यार 150 इंच पडला. पूण ते स्टोर करपाची आमचे कडेन फॅसिलिटी ना. तर ते गांवागांवांत जर ल्हान ल्हान अशे प्रकल्प जर येत उदक सांठोवन बाबा ते उदक बरें यूज करपाचें जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता हे शेतीचो जो प्रॉब्लेम आसा तोय सॉल्व जावपाक शकता. सो आमी आतां सगळेच प्रॉब्लेम म्हणजे ते फक्त हे करनासतना हेज्या फुडें जो लोकप्रतिनिधी येतलो किंवा आसा त्या प्रतिनिधीन ज्यो लोकांक समाज उपयोगी ज्यो कामां आसा किंवा ज्यो स्किमी आसा ह्यो सगळ्यां कडेन वचून आतां ते पळोवपाक वचत जाल्यार खुबश्यो स्किमी ज्यो बीजेपी सरकारान करून नाल्यार कोणेंय करूं, पूण त्यो स्किमी लोकां कडेन पावपा खातीर आतांचे प्रतिनिधी काम करता अशें हांवें पळयल्लें आसा. कारण म्हजें सुद्दां स्वताचें हांव उदाहरण सांगता. हांव तेंचे कडेन म्हजें व्हडलो संबंद ना, पूण जेन्ना म्हजे चली 18 वर्सांची जालें तेन्ना घरा कडेन तेंचो मनीस येवन आमकां ती स्किमीचे हे भरून दी म्हूण सांगलें. हें सुद्दां एक कामूच आसा. सो आतां प्रत्येकाक जर आमकां दिसता आसा एकट्या घराच्या प्रत्येक मनशाक आमी कितें करता की आमकां आमच्या घरान जर 4 भाव आसा जाल्यार आमकां दिसता की 4य जाणांक सरकारी नोकरी जाय म्हणून. पूण सरकारी 4य जाणांक नोकरी गव्हर्मेंट तशी दिवपाक शकना. तूं एकट्याक जर दिलें आसत जाल्यार बाकीचे 3 भाव कत्र जाता त्या मनशाचेर. तर अशें न जाता मनशां आमच्या समाजा मदीं सुद्दां अशें वातावरण जावपाक जाय की एकट्याचें काम केलां म्हणजे तेणें कितें तरी काम केलां हेजो अर्थ असो न्ही की तेज्या हेज्या सकयल तुमी नाचचे अशें म्हणून. पूण जें काम केलां तें काम केलां हे उल्लेख करपाचो तितलोच गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हांव विनोद पोकळे, काँग्रेसचो सावथ गोवा काँग्रेसचो सेक्रेटरी म्हणून आसा आनी गेले खूब वर्सां मडकय मतदारसंघात ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून वावरतालो. आनी आयज मडकयची जी स्थिती पळयत जाल्यार खूब बिकट आसा. आमी 1999च्या इलेक्शना टायमार आमचे बहुजन समाज सगळी एक जाले आनी तेणी चिंतलें हो नवो फेस आमी मडकय मतदारसंघात हाडुया. आनी त्या टायमार हो एक बरोसो भुरगो आमकां दिसलो त्या टायमार 99 की सुदीन भट हो आमचो आमदार जावचो म्हणून सगळ्यांनी सुदीन ढवळीकराक मडकयचो आमदार चुनपाक सगळे लोक फुडें आयले की आमचो मडकय मतदारसंघ हो विकास जातलो म्हणून. आमी पळयता जेन्ना गोंयच्यान मुख्यमंत्री म्हणून रवी नायक आशिल्लो आनी तो मडकय मतदारसंघा आमदार म्हणून निवडून आयलो आनी त्याने मडकय मतदारसंघाचे जे लोकांची ज्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो खुबश्यो पूर्ण केल्ल्यो. ते टायमार तेणें पयलीं शेतकाराचो प्रश्न घेतलो. आयज आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट सांगता की व्हाळाच्यान जेन्ना उदक वतालें तें आडोवन शेतकाराक कशें उदक दिवचें हेजेर ताणें विचार केलो आनी कंप्लीट व्हाळ रिपेर करून तांकां बांदून दिले गांवांनी शेतकाराक तेणें शेत रोवचें म्हणून. तशेंच खारवी समाजाक जे दर्याचें नुस्तें मारपाक वयता तांकां पावसाक शेड नाशिल्ली तांकां शेडी बांदून दिल्यो. तशेंच आमचे गांवांनी जे लोक महिला रावताले त्यो महिला जे संडासाचे डबे घेवन अशे रानांनी दोंगरांनी वताले ते ताणें पळयले त्या टायमार आनी तांकां
सुलाभ शौचालय जावं तांकां महिलां खातीर एक घरा एक सुलाभ शौचालय आजचे हे निर्माण केले. तशेंच रवी नायकान गांवां हे लग्न जाताले लोकांची ते माटो बांदून लग्न करताले आंगणांनी. ती परिस्थिती पळयली आनी सगळ्याक RDA मार्फत हॉल बांदून दिले. अश्यो अनेक संस्था तेणी हाडल्यो. पूण हे 15 वर्सांक हो जो 17 वर्सां जो आमदार म्हणून सुदीन ढवळीकर हो जो हांगा आमदार म्हणून आयलो तेणें कितें केलां तें तुमी प्रुडंटान ताका विचारचें. हांव प्रुडंटाच्या मडकय आयले बद्दल खरोखर तुमचें स्वागत करता की तुमी मडकयकरांचो आवाज गोंयभर दाखयता. हो एकटोच विधानसभेक वयता आनी मडकयचे कांयच प्रश्न सांगना. आपूण आयज 15 वर्सां जालें तो PWD मंत्री म्हणून हांगा वावरता. जाल्यार ताणें एक सादो प्रश्न म्हणल्यार कितें कर्नाळे ते उणीर एक ल्हानसो 1 किलोमिटर डिस्टन्साचो एक रोड आसा. ताका 15 वर्सां जालीं तो डेली एक म्हयन्या 5 गवंडी धाडटलो, दुसरे म्हयन्या आनी कितें धाडटलो, अशें करून तेजी सर्वे चालू आसा. हांव म्हणटा तूं PWD मंत्री आज कोठ्यांनी ब्रीज व्हडले ब्रीज बांदता म्हणटा आनी हे कुस्कूट बरें काम जर तुजे कडेन जायना तूं हे मतदारसंघाचो आयच्यानूच राजिनामो दिवचो हांव प्रुडंटा कडेन मागता. तेणें हे मतदारसंघाक लायक ना तो आमदार म्हणून ह्या मतदारसंघाक लायक ना. जो लोकांनी 15 वर्सां पयलीं ताका मत दिल्लें ती चुकीची मतां. ताणें विकासाचें कांयच करूं ना. महिलां खातीर ताणें कितें केलां ताणें सांगचें. म्हजें नांव उमेश नायक आसा. हांव मडकय मतदारसंघ खातीर तुमी आयज मतदार राजा घेवन आयले त्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद आसा. मेन म्हळ्यार आमचो मडकय मतदारसंघाचो जवळ जवळ 90% वाठार आसा न्ही तो सांगपा म्हळ्यार वयर दोंगर ताजे सकयल लोकांची घरां ताजे सकयल शेतां आनी मागीर आसा आमच्यो नदी. म्हणजे असो आमकां विकास करूंक मेळटा. आनी ताजे वयर आसा ती आमची दोंगर म्हणटा न्ही तो कंप्लीट कोमुलदाद. आनी कोमुलदाद हेजो कोमू हेजो मिनींग सगळ्या लोकांक खबर आसतलो. हो पुर्तुगेज शब्द कोमू म्हणल्यार कंबायन. पूण आज तो कोणा कडेन आसा आनी तेजेर कोण राज्य करता. बहुजन समाजाचो तेजेर नाच आनी हे चडशे विकता कोणाक. एक खंयचो बाबा तयार जाता ताका विकता. कित्याक हांगा लोकां रावतले जाल्यार घरां ना. पूण हे बाबाक 11,000 1 लाख जमीन कितें करपाक दितात आनी खंयच्या एक्टाचेर दितात हो एक म्हाजो प्रश्न. आनी दुसरो आमचे शेतकार नवे गोवोरमेंटाचे स्किमी येयले म्हणटात. हांव म्हणटा जवळ जवळ आमचे मडकय मतदारसंघ म्हणटकीर मडकयच्या कुणे सुद्दां घे हो सादो हें दिता तुका भाग. सगळीं शेतां आसा त्या शेतकारा बाबा तुमची शेतां तुमी रोयात. तुमकां म्हयन्याक वर्साक एक रोयले न्ही तुमकां 50,000 मेळटले. ऑटोमॅटीक ते रोवंक वयतले. ऑटोमॅटीक उत्पन्न वाडटलें. आनी मडकय अशी आमची 2-4 तळी आसा. तळी म्हणटा ताका मडकय दुतळ्यां कुणय मावजार ही 4 तळयो तर बऱ्यो बांदून काडल्यो 1 कोटी खर्च आहा. अख्खे फोंडे तालुका उदक दी सारकें हांगा ताकद आसा अख्खे फोंडे तालुक्या. पूण तेजे उदरगत जायना. कित्याक आमचे आतां जो सगळ्यो फॅक्टरी येता तो आतां IDC कडेन रायट दिला. पयलीं पंचायती कडेन आशिल्लो आनी IDC आपल्याक जाय तसल्यो फॅक्टरी हाडटा. खरें म्हणजे ताचो रायट पळय आसा न्ही तुमी ताका पेमेंट करनाका. पंचायत म्हणल्यार गांवचो बापूय. फकत तांकां अमकी फॅक्टरी येता म्हण तांकां कळपाक जाय. आज बरें कोणय खंयची तरी सगळी पणजेची मेडिसीन हाडून थंय सगळें कुसलेलें हाडून थंय स्क्रॅच करपाचें आसा. कोण विचारतलो तांकां. तेंचे राज. आनी गोंय म्हणल्यार सद्या रबरी स्टॅम्प जाला. तो एकटो बसता ते हे करून आनी रबरी स्टॅम्प जाला. दिल्लीच्यान शेनवारा येता आयतार येता ऑर्डरी काडटा. हें कितें. आनी प्लास्टीक हो आतां सांगता तुमी सांगता न्ही रस्ते निवळ करता. रस्ते खंय निवळ करता. वयर कोयर आसता न्ही कचरो आमी म्हणटा खोलयो त्यो जमयतात ते केन्ना गटारान देंवतात. आज पर्यंत इतले मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर इवन PM सुद्दां देंवलो फक्त रस्त्यार झाडू मारता. रस्त्यार कित्याक ग्लोव्ज घालून. आनी कोणा सांगता तुमी प्लास्टीक पयलीं बंद करात. प्लास्टीक बंद जाल्यार गोंयचो न्ही जगा वयली मेन समस्या मोकळी जातली. हांव दिपाली नायक एक सादेशी हाऊसवायफ. म्हाका हे पॉलिटिक्साचेर कांय उलोवपाचें ना. म्हाजो एक सादो प्रश्न जी रस्त्याचेर गोरवां बसतात खूब प्रॉब्लेम जाता त्या खातीर. गाडयांक प्रॉब्लेम जाता आमकांय प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक बी हाडटना. तेजेर एक कितें तरी उपाय जावचो अशें दिसता. आनी एक प्रॉब्लेम आशिल्लो तो गार्बेजीचो जो संगमबाईन ऑलरेडी सांगलेलो आसा. आनी तेंच्या मताक हांवूय समत दिता की आमच्या हांगा विकास जाल्लो आसा थोडो तरी. आनी तिसरो प्रश्न म्हणल्यार कुळागरां दोंगर जे कापणी चल्ल्या जे प्रोजेक्ट उबारतात कसल्यो बिल्डिंग्यो म्हण कोणाक भायल्या लोकांक विकता ती जमीन
ती मातशी स्टॉप जावची. गव्हर्मेंटान तेंचो मातसो लक्ष घालचें, इतली मागणी आमची कुळागरां सांबाळची. आमी आतां हांगा वेगवेगळे विचार आयकले आनी मतदारांनी ज्यो समस्या आसात त्योय मांडल्यो, जी कामां जाल्यां ताजेरूय उजवाड घालो. सर, थोडो वेळ उरला कार्यक्रम सोंपोवपाक. म्हाका सांगा की एक आमदार कसो आसचो, हें सगळें तुमी आयकतकूच आतां तुमकां कितें दिसता? एकंदरीत सगळ्यांनी आपल्यो जे मनाचे उमाळे आसा ते व्यक्त केल्ले आसा आनी प्रुडंट जे चॅनल आसा, जी वाहिनी आसा, ते सगळेच आमी पळयतात निपक्षपणान लोकांचे प्रश्न सदांच मांडटा. तुमकां सगळ्यांक परबीं आनी हो जो प्रश्न, लोकांची ज्यो समस्या आसा, लोकांचे उमाळे आसा, ते जेन्ना पळयले उपरांत अशें कळटा लोकशायेक मतदार हो राजा आसा आनी हे राजाक आपलो राजा जो राज्य करपा खातीर खुर्चेचेर बसून बसपा खातीर निवडपाचो निश्चितूच हक्क आसा आनी तो आपलो शांततेच्या मार्गान निवडटा. आनी जगांतली एक व्हड असो हो लोकशाही प्रधान हो देश अजून आनी बळिश्ट जावपा खातीर अशे लोकांची जी उमाळे आसा ते निश्चितूच उपयोगी आसा. म्हाका दिसता लोकांचे जी आमच्या सगळ्या मतदारांची जी मागणी आसा ती म्हणल्यार आमचो जो नेतो आसा, आमचें सरकार आसचें तें प्रामाणीक आसचें, पारदर्शक आसचें आनी निश्कलंक आसचें. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशण आसचें न्ही आनी लोकां बरोबर आनी लोकांच्या उत्कर्शा खातीर ही जी लोकशाय जी आमी संकल्पना करतात ती खऱ्या अर्थान वतली. आमी खुबदां म्हणटात, हांव हो शब्द कुशी काडून आमी हो शब्द जेन्ना येतलो आमी सगळेच ह्या वाठाराच्या उदरगती खातीर वावरुया अशें म्हणुया. कारण दुसऱ्याक दोश दिता आसतना चार बोटां आपले कडेनूय आसता आनी दुसऱ्याच्यो चुको पळयनासतना आपल्यांतल्यो ज्यो चुको आमी जर सोदल्यो आनी दुसऱ्याचे गूण जर सोदले जाल्यार निश्चितूच जो गुणवान आसा तो मुखार वतलो. तो चुकता निश्चितूच आमी तांकां जे जे जाग्यार चुकता थंय आमी तांकां याद करून दितले बाबा ह्यो गोश्टी उरल्यात म्हणून. आनी घरांचे प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, आरोग्याचे प्रश्न, गार्बेजीचे प्रश्न, उदरगत जशी वता तश्यो नव्या उदरगतीच्यो साधनां आमकां तयार जाता आनी नव्यो नव्यो समस्या तयार जाता आनी ताचेर आमी पारदर्शक रितीन बॅलन्स पद्दतीन जेन्ना आमी विचार करतले, कारण लास्ट म्हळ्यार आमकां सुखी आनी समाधानी जिवन जगपा जाय. तें जेन्ना जातलें तेन्नाच खरो आमचो विकास जातलो अशें आमी म्हणुया. आमचो आमदार कसो आसचो जाल्यार म्हाका अशें दिसता मडकय मतदारसंघान तरी आमकां एक शिक्षणाच्या बाबतींत तर काम बरें जाल्लें आसा आनी जाताय, पूण आमकां खेळाचे जे ग्रावंडाची एक समस्या आसा ती जीम, लायब्ररी, एक 4 मार्केट 4 कडेन आनी मेन म्हटल्यार गार्बेज कलेक्शनाचो प्रोसेस सरकाराच्या वतीन जाग्यार उडोवचो. अशें जो काम करतलो तसो आमचो आमदार आसचो अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता आमचो आमदार नोकऱ्यो दिवपाचे साणून नोकरी क्रिएट करपी आसचो. लोकांक इकॉनॉमीक दृश्टीन तांकां समृद्ध करपी आसचो आनी तो लोकां मदीं वावरपी आसचो जो शिक्षणाक परावलंबी न्ही भुरग्याक स्वावलंबी करपी आसचो. आमदार कसो आसचो किंवा प्रतिनिधी कसो आसचो म्हणल्यार प्रतिनिधी म्हणल्यार एक स्वच्छ आसचो. स्वच्छ म्हणजे कॅरेक्टरान स्वच्छ आसचो. आनी दुसरें आमी ह्यो कांय समस्यो ज्यो सांगल्या ह्यो समस्यो ऑटोमॅटिकली तेजे कडेन पावतल्यो आनी ह्यो सगळ्यो समस्याचें निरसन करपाचो तेणें प्रयत्न करचो. कारण प्रयत्न करपाक गेल्यार ते म्हाका दिसता जरूर तेजें निरसन हें जातलेंच जातलें. पूण आमी लोकप्रतिनिधी आमी कसो आसचो म्हटल्या नंतर आमी बदल जाय म्हणून समज बदल म्हणून जर बदल करचो असो धरलो, हांव अशें म्हणना की फाल्यां ढवळीकाराक निवडून हाडचो अशें म्हणना, पूण खूब वेळा आमी कितें म्हणटा की आमकां बदल जाय. पूण बदल जाय केन्ना जाय आसता की खंयचीय कामां जर जायना जाल्यार तो बदल जाय असो आसता. फाल्यां कितें आसता की एक खंयचोय प्रतिनिधी आसा जो कॅपेबल आसा तो प्रतिनिधी फाल्यां आतां असो न्ही की फाल्यां धरून चला की नवीन प्रतिनिधी निवडून आयलो आनी तेका जर तेजी जर बेजीक तेजो बॅकग्रावंडूच जर असो आसा की तेजे कडेन खातलो जाल्यार फाल्यां जेवणाक पयशे ना, म्हणजे हांव अशें म्हणना की तसो मनीस आज गोंयांत खंयच ना,
पूण तसो मनीस आसचो, फक्त बदल जाय म्हूण ताका निवडून हाडलो जाय जाल्यार तो फाल्यां कितें करूंक शकतलो हो विचार करचो आनी त्या प्रमाणे तसो प्रतिनिधी आमी निवडून हाडचो अशें तर म्हाका तरी दिसता. आनी ह्यो ज्यो समस्यो ज्यो पयल्यान म्हणल्यार हांवें म्हणल्यार तशें गार्बेज प्रॉब्लेम, दुसरें म्हणल्यार तसो ग्रावंड खरेंच पळोवपाक वचत जाल्यार आमच्या मडकय मतदारसंघात ग्रावंड ना. एक ग्रावंड आशिल्लो तोय बी ग्रावंड असो आसा की जो मदींच उद्घाटन जाला भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंड म्हणून, पूण तो अशें जाला की तो ग्रावंड जो आसा तो ग्रावंड आतां केल्लो आसा आनी वॉकिंग हे केल्लो आसा चलपा खातीर, पूण तो ग्रावंड आसा तो खरो ग्रावंड असो ग्रावंड उरलोच ना. तो खरें जी ल्हान ल्हान भुरगीं जांकां खेळपाक जाय तेंच्या खातीर तो ग्रावंड उपलब्ध करून दिवचो. जो पर्यंत दुसरो जाता तो पर्यंत म्हाका दिसता आतां येता तो सरकार वचूनय दुसरो सरकार येवपाची शक्यता आसा, पूण ते म्हणसर आसा तो ग्रावंड त्या ग्रावंडाची चडांत चड उपयोग जाता असो तो ग्रावंड करून दिवचो असो आतांच्या प्रतिनिधीक म्हाजें सांगन दिसता. सांगपाचें म्हणल्यार जो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा आमदार जो आमी निवडून दिता तेणें सदांच आपले जनतेचे हिता बद्दल विचार करप, तेंचो स्वाभिमान जपप आनी तेंची भावनेची कदर करप असो रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिवप. आमचो लोकप्रतिनिधी जो आसतो तो जे आतां आमी ज्यो समस्या आसा त्यो गांवचे ग्रामपंचायती वचून जे जेन्ना ग्रामसभा आसता तेजे लोकांचे घराणे आयकून तांणी लोकांचे प्रश्न सोडोवचे. जे अशे जे आमी जे उलोवन जे आमी आपले प्रश्न म्हणटा ते ताणें थंय ताका जो घटनात्मक अधिकार दिलो ते ग्रामसभेक उपस्थित रावचे, आपले समस्या लोकांच्या घरा आपोवन करचे न्ही. मडकय जो मोगोचो बालेकिल्लो म्हणटात आनी फाटली 4 विधानसभेंतली टर्म्स जो विद्यमान आमदार आनी मंत्री आसा सुदीन ढवळीकार ताच्या कार्याचो गौरवूय केलो, कोणें ताणें कार्य सारकें करूंकूय ना म्हणलें. पूण थोडक्यान सांगप म्हणजे की अशे विचार मांडले की नोकऱ्यो दिवच्या परस नोकऱ्यो निर्माण करा, त्यो नोकऱ्यो निर्माण करून मागीर लोकांक दियात, स्वावलंबी करात, लोकांक लाचार करूं नाकात, ब्रह्मज्ञाना सांगू नाकात, कितें ते खरें वापर करात, उलयता ते सत्यान हाडात, अशे तरेतरेचे विचार मांडले. मतदार राजा हो 40 मतदारसंघांनी आमी कार्यावळ घडयतले. ही एक गोंयभर जागृताय करपाक, तुमच्या हक्काची तुमकां याद करून दिवपाक. पूण अशें समजूं नाका की मतदान करपाचोच दीस तुमचो आनी बाकीचे 364 दीस तुमचे न्हू. तुमच्यांनी तुमच्या ह्या हक्काचो वापर करतना कोण पयशे दितात ताजे वटेन मतदान करूं नासतना जो कोण एक प्रतिनिधी बरो आसतलो, जो स्वच्छ चारित्र्याचो आतां म्हणला तशें, जो लोकां खातीर वावुरतलो ताका तुमी निवडपाचो यत्न करपाचो. आमी सांगिना खंयच्या पक्षाक मत दियात, खंयच्या पक्षाक दिवं नाकात, पूण लक्षांत दवरात सकाळीं फुडें 7 मतदान सुरू जातलें, ते 5 जायसर तरी चलता. तुमी तुमच्या घरांतल्यान भायर सरा, पिकनिकेक वचूं नाकात, टूर ऑर्गनायज करूं नाकात, भायर सरात, 100% मतदान करपाचो यत्न करात. आनी जो तुमी निवडून दितले तो जर तुमची कामां करूंक फुडें अपयशी ठरता जाल्यार तुमकां तितलोच नेटान एकठांय येवन ताजे कडेन झगडपाचो हक्क आसता, ही याद दवरात. मतदार राजा ही कार्यावळ पुरस्कृत केल्या अमेया, ए डेअरी एंटरप्रायज ऑफ अबाब इंडस्ट्रीज हांणी. आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा एकठांय आयले आनी ही कार्यावळ यशस्वी करपाक मदत केली, तुमचे विचार मांडले, समस्या मांडल्यो, ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.